आयतार 5 नोव्हेंबर साद्या काळाचो 31वो आयतार। मुखेल बोळ, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात। नियाळाक आदार, आयचो आयतार आमी कुटुंबाच्या आपोस्टोलेट खातीर भेटयला। इंग्लीश भाशेन एक म्हणणें आसा, प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच। जी शिकवण आमी हेरांक दिता ती पयली आमी पाळूंक गरजेची। एक धर्माविशीं परगटणार आपूण उत्तम उतरां वापरून आयकतल्यांचें मन जिखून घेता। दुसरे वाटेन साद्या स्वभावाचो देवभिरांतीचो मनीस आपल्याक दिल्लें क्रिस्ती मिसांव पाळूंक प्रयत्न करता। एक दीस अशी मिलाक घडटा। साद्या मनशान देवाक भेटयलोले मातयेचे तवलेन दूद आनी मोव भरता, पूण उतरांचो बडबड करून मन जिखयतल्यांची भांगाराची तवली सुरवेक थावन उदकान भरलोली ती त्याच उदकान भरलोली आसता। मुणगे कांयच बदलणी जायना। आयच्या पयल्या वाचपांत मालाकी प्रवादी सरळ उतरांनी इस्रायल परजेच्या याज्ञिकांच्या तोंडार तांच्यो पोक्क्यो चाली आनी व्हडपण जोडपाचो स्वभाव देवाक मानवना म्हूण शिरकायता। आयच्या शुभ वर्तमानाचो फारिजेव दुसऱ्यांक परगडटात ते करिनासले, फकत रिती पाळपी मनीस आनी दुसऱ्यांक हें आनी तें कर म्हूण हुकूम घालताले। जेजूय जावं ते पाटक्यां, गोरिबां, बारायलोल्या आनी गरजेवंतां सवें आपली सेवा करून दाखयतालो। शेजाऱ्याची पोट्टी जेजू फारीक करतालो। परिशोधीन दुसऱ्यांक आयकोपाचें हें बरोवनूच न्हय, पूण खरें कोरण्यांतल्यान एकामेकाक आयकून आनी नितीन निर्णय घेवंक वावरुया। म्हजो थाराव, हांव उतरांनीच न्हय पूण बऱ्यो कोरण्यो करून म्हजी जीण उजवाडीत करतलें।